प्रवीण प्रभाकर आर्लेकर आणि आयज 2 खांब धारगळ हांगासर सिग्नलाचे उद्घाटन केल्ले आसा। हांव तेंचे पयलीं अभिनंदन करता, पण कशें आहा तात्पुरते सोल्युशन हे आसा, पण फ्लायओव्हर जातलो हे आमकांय खबर आहा आणि जावपाकय जावो, कित्याक हांगासर चडशे अपघात जाल्ले आसा। सिग्नलाचो हो प्रोग्राम आहा खूब दीस पयलीं जावपाचो आसलो। फ्लायओव्हर जावंक ना म्हणून अत्यंत गरजेचें सिग्नल जावंक जाय म्हणून आयज सिग्नल गरजेचो आहा आनी तेचे खातीर आमच्या आमदाराक पुढाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन जावपा खातीर प्रयत्न केल्लो आहा। सिग्नल रस्त्या कारणान कित्येक लोकांचे प्राण गेले, हांगा लोक हळवले, शेवटी शेगाळ्याचो सावन म्हणून आसलो तेजो जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना सगळे लोक उठावन उठले आनी आमदारा कडेन पावले आनी आमदारान सांगलें की शक्यतो बेगींतल्या बेगीन हो जो करंटाचो जो सिग्नल आहा तो घालून घेता आनी त्या पद्दती प्रमाणे तेणी आपल्या कर्तृत्वान आपल्या शब्दाक जागान बेगींतल्या बेगीन हो सिग्नल घातलो, त्यामुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहात। आयज सांगपाचें म्हणजे जेन्ना ट्राफीक सिग्नल आयज ओपन जाला त्या खातीर पयलीं आमच्या प्रवीण बाबाचें स्वागत करता, तशेंच आमच्या गोंयच्या प्रमोद सावंत डॉक्टर CM तेचें पण स्वागत करता। कित्याक लागून हे सिग्नल हांगा खूब हानिकारक आसले जावच्या पयलीं आनी खूब एक्सिडेंट जाताले आनी आमच्या प्रवीण बाबान एक इनिशिएटीव घेवन आयज हांगा एक सिग्नल बसयल्ले आहा, त्या खातीर हांव तेचे स्वागत करता। आयज आमी जेन्ना फ्लायओव्हराक पयलीं आमची पंचायत बॉडी आसली तेन्ना फ्लायओव्हर जातालो पयलीं ऑलरेडी 5 साल आसलो। थोडे आमचे पंचायत बॉडी आपल्या स्वार्था खातीर फ्लायओव्हर कॅन्सल करून घेतलेलो आनी आपूण काम तेच्यान घेतलेलें आनी जेन्ना लोक एवरी वीक एवरी डे हांगा गाडी आपटताले, डॅमेज जाताले। आमी जेन्ना एसेंब्लीक फाटले 4-5 म्हयन्या पयलीं एसेंब्लीक प्रवीणान क्वेश्चन मांडलेलो धारगळी फ्लायओव्हर जावपाचो आनी त्या फ्लायओव्हराक CMान एक इन्शुरन्स दिल्लो की आपूण फ्लायओव्हर करून घेतलो म्हणून आनी त्या खातीर हांव CMाचे थँक्स म्हणटा। फ्लायओव्हर जावनूय आयज आमकां सिग्नल दिल्लें आसा आनी धारगळची उदरगत करपा खातीर आमच्या प्रवीण बाबाक गोंयच्या CMान हातभार लावपाचो आनी आपली कामां करून घेवपाचें, आमच्या प्रवीण बाबाक कामां करून घेवपाचीं। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज हांव धारगळे 2 खांब्या कडेन आयज हे सिग्नलाच्या उद्घाटनाक हांगा आमच्या उपस्थित जाल्लेले आमच्या धारगळचे भूषण नायक तशेंच आमचे सगळे गांवचे भाव आनी भयणां। आयज बरें दिसलें म्हाका हेची इनिशिएटीव आयज आमच्या CMान घेवन आयज आमकां 2 खांब्या कडेन जे सिग्नल आहा हे सिग्नल एज फास्ट तेणी हे पास करून दिल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आयज आमी उद्घाटनूय केल्लें आसा। तशेंच आमच्या परसवाड्याक ते सेकंड ह्या 2 कडेन सिग्नलांचे दिल्ले ते दोनूय पास जाल्ले आनी ऑलरेडी आतां दोनूय हे जाल्ले आसा। आयज हे इनॉग्रेशन आमी हांगा धारगळे 2 खांब्या कडेन आयज केल्लें आसा, कित्याक जे धारगळी गांव आसा धारगळीन जे ऑलरेडी हांगासर फ्लायओव्हर ऑलरेडी पास जाल्लो काही कारणान तो कॅन्सल जावन आतां परत तो पास जाल्लो आसा आनी 35 CRाचो तो आतां कॉस्ट आहा आनी हेच कॉस्ट हो म्हाका दिसता आनी 2-4 म्हयन्या भितर हो फ्लायओव्हराचें काम स्टार्ट जातलें, कित्याक जें काम आयज हेज्या पयलीं थंयसर उरलेलीं कामां कित्याक आयज सगळीं सुरळीत जायत आसा आनी म्हाका बरो सपोर्ट आयज आमचो प्रमोद सावंत सर हो बरें सपोर्ट दिता। तशेंच आमचो हे गांव होय बी बरें काम करता हांगासर रोडांचे आयज खुबशे आमी ऑर्डरीज चालू केल्ले आसा। तशेंच आयज खूब उमेद दिसता अशेंच लोकांनी वांगडा रावचें डिवेलपाक आनी अशेंच वांगडा रावले जाल्यार आमी डिवेलप पेडण्याचें खूब करूंक शकता। ताका लागून लोकांनी थंयसर अडचण हाडची न्हू खंयच्या डिवेलपाक, कित्याक ह्या फ्लायओव्हराक लागून हांवें आमच्या एसेंब्लीन बसून तें क्वेश्चन काडलेलें, एसेंब्लीन क्वेश्चन काडून हांवें निवेदन आमच्या नितीन गडकरीकूय दिल्लें आनी हांव दिल्ली वचून ताका फ्लायओव्हराचें काम जालें तें पास करून दिल्लें आसा, ताका हांव नितीन गडकरीक मनाक आजून थँक्स म्हणटा। आनी आमच्या पेडणेच्या वतीन आयज आमची खुबशीं कामां आमच्या पेडण्यान डिवेलप चालू आसा, अशीच चालू आसतली। म्हाजो जाता इतलो हे आसतलो पेडण्यान कितें तरी नेवें घडोवचें आनी बरें डिवेलप करचें। माननीय आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी लोकांची गरज लक्षांत घेवन
आणि सतत त्या सिग्नल यंत्रणेचो पाठपुरावो करून आज ही यंत्रणा कार्यान्वित केल्ली आसा. त्या लागून आज सर्वप्रथम माननीय आमदार पेडणेकरांचे आजगावकरांचे अभिनंदन करता, आर्लेकरांचे, आणि त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करता. कित्याक आज ह्या गोष्टीची खरी गरज आशिल्ली, ती गरज आज आमच्या सरकारान BJPच्या सरकारान पूर्ण केल्ली आसा. कारण हे एक अशें जंक्शन जाल्लें आसा जंय आज भुशणान सांगलें तशें की सदांच एक्सिडंट जाताले, थोड्यांचे बाबड्यांचे प्राण गेले, थोड्यांक हात पांय मोडले. सो ह्या गोष्टीचो विचार करून बेगिनात बेगीन बऱ्या गोष्टीक थोडो टायम लागता, पण तरी आसतना आमदाराच्या सहकार्यान आमदारान फॉलोअप करून ही यंत्रणा बेगिनातल्या बेगीन आयज सुरू केल्ली आसा. ताका लागून परत एकदा तेंचें अभिनंदन करता. आणि बऱ्या गोष्टीच्या फाटल्यान आमी सदांच तेंच्या फाटल्यान आसतले. तांच्यांनी अशेंच जे विकासाची कामां आसा ती फुडाकार घेवन माननीय मुख्यमंत्र्याचो सपोर्ट घेवन आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान सुद्धा पेडण्याचेर आयज स्पेशल लक्ष दिवपाची गरज आसा.